सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे असो. मोगाच्या भावा भयणां, तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज हांव दितां. नेसेसिदाद सायबिणीच्या पयल्या तयारीचे परबेचे तयारीचे पयले नोवेनाचो विशय. जिविताचे आगोड परिस्थितीन देवाचें आसने आमी अणभवूंक मारिया आमकां उलो मारता. सूख आनी दूख एका सिक्क्याचे दोन बाजू. बरें वायट हो जावन आसा जिविताचो भाग. सूख येता तेन्ना आमी खुशाल आसता, पूण दूख येता तेन्ना आमी निराशी जाता. असल्या वेळार देव आमच्या सांगाता आसा हें सत आमी वळखून घेवया आनी बिजूड काळजाची न्हय पूण काळजीदारपणी मारये भशेन आमच्या कोश्टांक भावार्थान पुरो करूंक ह्या दिसान मागुया. आणि आमची बॅग देवाक मानता तसली जावन आमची प्रार्थना आमी वळखून घेवया. जायते फावट देवाचे आसने आमची सांगाता वळखूंक आमी विसरल्या. देव सगळ्या वेळार सगळे सुवातेक आमच्या सांगाता आसा. हें ताचें आसने वळखूंक चुकल्या. देखून जायते फावट आमचे भिरांत आयल्या, आकांत आयल्या आनी अदीक करून जेन्ना आमी संकश्टांत सांपडल्या तेन्ना निराशी जाल्या. त्या खातीर देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोवसणी मागुया. हांव पातकी जोर पळयता देवा आनी तुमकां आवडीनो म्हजो देव सगळें सांगता. मोलाचें कोणाक सांग वायटाचो वयस करून हांवें जायती कामां केल्या. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो पोरतो प्राण. देवाचो आनी सदांचो आदर सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां आवडीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे सुवात देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चड पवित्र देव आमची काकूट करूं आनी आमची प्रार्थना भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. प्रार्थना. आंबेडकर ह्या वाड्यांत रावतल्या सगळ्या समुदाया खातीर मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां फुडें आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयो निती आमकां बरेचे मिळोवणे हे जिणेच्या दुखांतले आमकां सवय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो परमेव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवण चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. हेब्रेयांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. भावाट मुंगे कितें
भावार्थ आम्ही रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आणि आमच्यान पडूंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाच्या मनशाक देवा बरी मानवली. भावार्थाक लागून आब्राम जायस कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देशांत वचून देवाच्या उतराक खालचो जालो आनी खंय वता ते नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. बसयलेल्या देशांत परतो कसो तो भावार्थांत जियेलो. देवाची तीच बसावणी घेतलेल्या इजाका आनी जाकोबा बरोबर तो तोंबूनी रावलो, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलेल्या शारांत रावतालो. भावार्थाक लागून उत्तर पिरायेर पावलोली आब्रामाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बसावणी पाळटलो म्हूण तिणी विश्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणाक लागीं पावलेल्या ह्या एकाच मनशाक हांव मोलबावयली नखेत्रां पुरी आनी मेजूंक जायनासलेल्या वेळेवेल्या रेवेच्या कोण्या पुरी संसद उत्पन्न जाली. ही सगळी भावार्थ धरून मेळ्ळी. देवान बसयलेल्यो वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयस थांवन तांणी त्यो पळयल्यो आनी ती खुशाल जाली आनी संवसारांत आपूण परती आनी जात्रेकाराक म्हूण तांणी उक्तेपणी सांगून दिलें. हे पोरी उलयतात ती आपलो खासा देश आपूण सोदतात म्हणून दाखयतात. तांची काळजां ती सोडून आयलेल्या देशाचेर आसली जाल्यार थंयसर तांकां परती वचूंक मेळटलें आसलें, पूण ती अदीक व्हडल्या देशाक आशेताली, सर्गीच्या देशाक अंतरेकताली. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणून दिवंक फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केला. भावार्थाक लागून आब्रामान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओपून दिलो. देवान ताका भासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजे नांवान सोदतल्यो संसद इजाकाक वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव नव्यान जिवंत करूंक शकता म्हूण आब्रामाक विश्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचे उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाच्या देवाक वखाणणी आपले पोरशेक ताणें भेट दिली. सगळीं म्हणया, इस्रायलाच्या देवाक वखाणणी आपले पोरशेक ताणें भेट दिली. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वखाणणी आपले पोरशेक भेट दिली. दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विचलल्या चाकराक दाविदाच्या घराण्यांत एका बोलवंत तारोकाक सर्वेस्परांत उपजयलो. जोबा इस्रायलाच्या देवाक वखाणणी आपले पोरशेक ताणें भेट दिली. दुस्मानाच्या चौक्यांतली आमकां सोडून येतलो. आमचो दुयेस दोतोल्यांचेर
आतांनी सोडयतलो. म्हाका आपल्या भक्तिवंत संदेशकारान तोंडी जे ताणें बसयले ते आतां देवान पाळले. जोबा इस्रायलच्या देवाक वाखाणली, आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय. तांचे लागीं स्थापलो कोरार आयज मनांत हाडलो. अब्राहम आमच्या बापायक दिलोलो सुपुताचो विश्वासीपणान ताणें आयज शेती उगडास केलो. जोबा इस्रायलच्या देवाक वाखाणली, आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. उद्गार. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विश्वास ठेवता तांकां साश्टांचें जिवीत मेळटलें. त्या दिसा सांज जातोच जेजूक शिसान सांगलें, पोरतोरी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसलो तसो व्हड्याक व्हेलो. ताचे बरोबर आनीकूय व्हडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी व्हडें उदकांत बरोसो लारा व्हड्याचेर उडटाली. आनी तो बेराशी न्हिदलोलो आसलो. ताणें ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटाव तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोवाळ केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें ताका म्हणलें, तुमी इतले भिजून कित्याक? आजुनूय तुमकां भवाटना? तेन्ना ते दोगांय भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, ओ कोण जाय तो वारो आनी दर्या पर्यंत ताचे आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रेमीच्या भोवमानियो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां बाबट म्हणजे कितें. बाबट आमी रावता त्या बऱ्या भेण्याची खात्री आनी पळोवंक आमकां पळोवंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. आनी बाबटाची मनशां कोण ती आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. बाबटाक लागून अब्राहमान देवान केल्ल्यो भासावण्यो शांती पावल्यो. अब्राहमान जायत्यो भासावण्यो केल्ल्यो, तुजो गांव सोड, तुजे बायलेक सोड आनी वच, सांगता ती वच. आनी तो सगळे सोडून गेलो. कित्याक तो चिटकून रावंक ना, तो सगळे सोडून तो गेलो. तो भावार्थाचो बापूय म्हूण आमी ओळखून घेता. तेन्ना देवान ताका भासावण्यो केल्ल्यो, तुका इतली वर्सां फोन करतलो. नोकेत्रां पोरी, रेवी पोरी, तुजी सोसत वाडटली. पूण अब्राहम भुरगें नासलें. पूण तरी आसतना देवान ताका केल्ली भासावणी ताचेर ताणें खात्री दवरली.
विश्वास केलो आनी तो देवाक जाय आनी देवाक सांगता तितलें करूंक तयार जालो. खरेंच ते भावार्थ भुरगे खात्री दवरप, देवाचेर पातयप आनी जियेवप, देवाचे आसने भोगप. तो देवाचे आसने तो आपल्या जिवितांत अनुभवता. जरी तो देव सांगता तें करता, भावार्थान करता, विश्वासान करता, खात्री धरून देव आपल्याक सांडचो ना, देव आपल्याक सोडचो ना, असले खात्रेन तो जियेलो. आनी एकदां आमी पळयता ताची पोटीन सारा भुरगीं नासली, तरी आसतना ती भुरग्याचें देणें देव तेका फावो करता. आनी तेका भुरग्याचें देणें दिता, इसाक दिता. आनी इसाक दिल्या उपरांत तरी आसतना देव ताचे कोणे इसाकाक आपल्याक भेटोवंक मागता. आनी तो ताची भेट करून सगळी तयारी केल्या उपरांत तो ताका शिलेशी मारूंक वेता तेन्ना देव ताका म्हणटा, तुजी परीक्षा जाली, हांवें तुजो भावार्थ तपासलो. आनी खरेंच तो भावार्थाचो मनीस म्हूण देवान पळयलें. आनी देवान त्याच खातीर ताका भुरग्याक ताच्या वाचलो. देखून तो म्हणटा, आब्रामान मानून घेतलें, देवाच्यान कांय जायना तसलें कांयच ना. देवाच्यान मेल्ल्या पर्यंत जिवीत घेवन येता, अशें आयच्या वाचपान म्हटलेलें आमी आयकलां. आनी हे भाशेन तो देवाचेर पातयेतल्या मनशाक देव केन्नाच साडिना. हें आमी आब्रामान सोबें पळयता, तशेंच आमी आंकार मारये सोबेंच पळयता. आंकार मारयेकूय देवाचें उतर आयलें तेन्ना तेणें देवाच्या उतराक पाळो दिवंक आठ भुरग्यांक तिका आदार दिलो. देवानूच देवदूता वरवीं हे देवाची येवजण आपल्या जिवितांत मानून घेवंक तिका खात्री दिली, बोरमासो दिलो. आनी ती तयार जाली. आसा हांव सर्वेस्वराची चाकोन ज्या मध्ये सोबें तुज्या उतराक पावोडें. देवाच्या उतराक खात्री जाली, मान मागयली. आनी हेच खातीर देवान तिचे सोबें व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून देवाक ती वाखाणटा, तोच गीत गायता आनी देवाची वाखाणणी करता. तर मारयेच्या जिवितांत आमी पळयता असलोच भावार्थ आनी देवाचे आसने तेणें अनुभवलें देखून ती एके भाशेन जायते देवाची व्हडटी विस्मितां अनुभवूंक पावली. आयज शुभ वर्तमानांतूय आमी पळयता जेजूचे शीस वादळ मोडाक सांपडले. जेजू न्हिदलोलो आसलो, पूण जेजू तांची सांगाता आसा म्हूण तांची भिवची गरज ना आसली. पूण तरी आसतना ते भियेले. ताचेर आकांत आयलो, वादळ मोड पळोवन ताणें बेगीन जेजूक उठयलो, सायबा आमी बुडटा, आमकां पाव. आनी जेजू उठयल्या उपरांत ताणें दर्याक आनी वाऱ्याक उपोवंक लागलो, थंड जा, शांत जा. आनी वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात म्हूण तांकां हावें जालें आनी खात्री जाली. खरेंच जेजू पदवी आसा, देवा सारकी पदवी आसा म्हूण ताका कळून आयलें. आनी हे भाशेन देवाच्या आसण्यान आनी देवाची पदवी ताणें अनुभवली देखून ताणें एके भाशेन ताच्या जिवितांत जेजू एके भाशेन विचार करता. इतलें भिजून कित्याक? तो न्हिदलोलो आसलो तरी ते भियेले. भिरांत सगळ्याक येता आमकां. एकले आसल्यार भिरांत येता, काळोख जातच भिरांत येता, थोड्यांक जिन्सा तरेची भिरांत आसा. पूण आमी जेजूचे आसने तर आमची सांगाता ओळखून घेता, भिरांत पयस जातली. देखून जेजू जायते फावट म्हणटा, शिसांत भिवू नाका, हांव तो भूत न्हय. जेन्ना वाऱ्याचें दर्याचें चलून येता तेन्ना ते समजतात भूत म्हूण, पूण हांव तो भिवू नाका. आपल्या आसने ताका दाखोवन आनी ताका उगडास करून ताच्या जिवितांत सगळी भिरांत पयस करता. तर आमी भिरांती जिवोवची न्हय, देवाचेर पातयेवया. हांवें कोरोना व्हायरस आयलो, जायतो लोक संवसाराचो मरून काबार जालो.
आमचेरी बरी भिरांत आयिल्ली आसतली पूण तरी आसतना आमी भावार्थाची मनशां देखून त्यो मागलेले आमचे मागणे आयकता सगळ्या पिळे शिडेंतली आमकां आयज पासून राखल्या सांबाळल्या देखून देवान दिवसया वाखाणल्या तोरे देवाचे आसने व जेजूचे आसने आमी ओळखून घेता कसलीच भिरांत ना देव तो तुज्या सांगात आसा कोण तुजे राड दिसतलो कोण तुजे राड आसतलो अशें आमकां देवाचें उतर आस्वासन दिता देवाच्या आसन्यान जियेता तो मनीस सगळे भिरांती विणे जियेता सगळी भिरांत ताचे विणी पयस जाता आनी देव तो ताचें सांगात आसा ताका उलोवमान तो तुज्या आदाराक वचीक पावना अशें सायच्या शिसांनी अणभवलें जेन्ना वागड मोड आयलें तेन्ना तांणी हे भाशेन जेजू कुळो मारलो आनी जेजू गोड खोणाय केली तर आमच्या जिविताची मोडां आमची इत्सा तरेची उप्रासतात आमच्या जिवितांत तेन्ना म्हणून आसा आमी देवाक सोदूंक देवाक कुळो मारूंक देवाचें आसने आमची सांगात आसा तें ओळखून घेवंक आनी अणभवूंक आनी ताच्या आदारान सगळ्या तरेच्या वादळ मळाचे जिवितांतल्या आमी सोयीक वतेना तशें ह्या भावार्थाच्या मनशांनी केलें तशेंच आमचोय भावार्थ आमकां ती म्हूण मागुया जशें शीस म्हणटाले उणो भावार्थ आमचो ती कर गोड कर तरायच्या दिसा आमकांय भावार्थ आसा पूण जायते पावलांनी मनीस कशी भियेता मनीस कशें आमकां जिन्सां तरेचे वादळ मळाक आमी सांपडटा तेन्ना आमकां तेका भिरांत येता पूण देव तर आमची सांगात आसा आमची राड म्हूण आसतलो ताच्या आसने आमची सांगाता ओळखून घेवंक वावरतां चड मारया आब्राम भाशेन सारा भाशेन मारी भाशेन वावरताची मनशां कठोर म्हूण हे दिसाचे भेटेंतल्यान मागुया उबी रमिला आनी आमचे बोसो आमचे आवले आमचे मोठे देवाक मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी धर्माक लागून वो आपले पोरजेक बरे भाशेन सांबाळतना जायते आगोड परिस्थिती त्रास येता तेन्ना खोशेपणान स्विकारून आनी काळजीदारपणान आपलो वावर फुडें व्हरून देवा लागीं मागुया दोयाल बापा आमचे मागणी आयकून घे बापा आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी लोकांचे त्रास वळखून घेवंक तांकां गरज तेन्ना आदार दिवंक नव्यो येवजण्यो रचूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया दोयाल बापा आमचे मागणी आयकून घे बापा आमच्या जिवितांतले आगोड खिणांनी आमी निराशी आनी बिजूड जायना जावन जेजूचे आशणे आमी अणभवूंक आनी भावार्थान जिवूंक शिकल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया दोयाल बापा आमचे मागणी आयकून घे बापा बोवाळ बापा मी आमची खाती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या ती दोळीन आयकून घे देव आमच्या आदाराक येता तेन्ना आमी म्हणटा देव आमकां वेळूंक आयलो देव इस्रायल गोडशेक भेटलो एक तरेन आमी देवाक उलो मारता तेन्ना तोय आमचे गोडशेक आदाराक आदाराक पावतलो तर आमच्योय थोड्याशो गोडसो खास्यो गोडसो आमच्याय कुटुंबांतली वागड मळां जेजू
तुझ्या हातान घालुया आणि जेजूचेर हात घेवन आणि जेजूचेर खात्री करून त्याचो आदार आमकां मागुया. त्याच क्रिस्ताच्या सुया वरवीं आमेन. देवाच्या स्वर्गीच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुझ्या एकल्या स्फुटान आत्मावाईतान सोड घेताना तिच्या आत्मात कोणी वाढूंक ना. पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मुर्शा सगळ्यांनी आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करून आनी अशा आमची मेळटणी तुका मागता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देव वाचुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर पवित्र आनी शास्त्राच्या देवा, सोरताय आनी सोरताय, आमी तुका देव वाचूंक पावो. हो कायदो वेचीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देशाच्या सायडीन जिक्याक पानवणी कमी मान करताना एका काळार आमी तुका वाखाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती पडवता. आपल्या पारपणाची व्हडली सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपे तुझ्या एकल्याच पुताची त्या वय जाली आनी सासणीक प्रकाशने संवसाराक पावयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोवी. ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी तर महिमा वाखाणटा. ताची सांगते आमचे ताळी मेळून आनंदात आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्यान घालून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेन पोस्ट म्हणून सोसूंक तुवेच्या ताणी उलो घेतलो. तुका
रातीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हणले वो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासो समोर पोवची Des Corinthians mandatos carnicals declim tugalogyan di Maslo. Te apleam si sanctili animure. Tumi somes kea taniatle piega. Imocha noctaci cals. Noviani sasli corrace rova. Pactace boxone vercia. Tumce paso. Ani somes mulcha paso. Te marotole. Emocha rasa Torah. Bahwa tak sebut तुझे मुखारी येऊन आणि तुझी सेवा करून काम पामो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि तुझी कुडारी योगोत्सव तेरे आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर मी एकटाई करून आम्ही नम्रताई मागता सर्वेश्वराके पृथ्वीचे विस्तारलेचे पवित्र सोबीचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बारीवर बापा फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगान वाढवे उदरची मनपणाचो वर्माचो धरून मेल्या त्या आमच्या भावापणाची काकूट कर तांकां तुझे इश्टामतीन मेल्ल्या समेस्ता तुझे पोटसळीत तुका मोड